नमस्कार. हॅलो. हांव कालिदास सातर्डेकर आनी आमचो ग्रूप आसा हांगा वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा. आमी दर आयतारा वेगळे वेगळे ठिकाणार वचून आमी प्लेन एअर करतात, म्हणजे लायव्ह पेंटींग करतात. आज आमी ह्या आयतारा आमी कोंबा ही एरिया सिलेक्ट केल्ली आसा आनी लास्ट संडे बी कोंबाच केल्लें, कारण की हांगा जो आर्किटेक्चर आसा घरांचो तो एक वेगळो आसा, डिफरंट आसा. जसो की फोंतेनाज आमकां तसो एक मेळटा पळोवपाक. सो वी प्रिफर दीस. ह्या आमी एका लोकेशनार येयले की बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर आमकां बरो आसा. थँक्यू. तुषार आमोणकर. हांव एक ह्या वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवाचो एक मेंबर. एवरी संडे आमी डिफरंट लोकेशनाचेर वचून वॉटर कलर पेंटींग करता. सो हे एक्सपोजर मेळटा आमकां सगळ्यांक आनी सगळे आर्टिस्ट एकामेकाचे पळोवन मागीर शिकता आनी मागीर ग्रो जाता. बेनिफीट आहा आमकां. थँक्यू. आनी आतां जे नवे कोण आर्टिस्ट बी हांगा भितून येवपाक शकता तांकां तुमी कितें मेसेज आमी दिवंक शकता? आमचे कालिदास सातर्डेकराक ते कॉन्टॅक्ट करूं शकता आनी ते ह्या ग्रुपान जॉयन जावपाक तांकां मेळटा. नायक एक आतां सिनियर सिटीजन हितूर आमचो साग वाघ म्हणून वॉटर कलर ऑफ असोसिएशनाचो हांव एक मेंबर जाल्लो आसा रिसेंटली. आनी ह्या हितूर म्हाका खूबच शिकूंक मेळ्ळें. आनी आमचे सगळे ते भितर ग्रुपान आसा न्हय ते एक प्रकारचे धरते. थोडे कितें आसा फायन आर्टिस्ट जाल्ले आसा आनी हांव फायन आर्टिस्ट, पूण आय एम द आर्टिस्ट लवर म्हणून हांव हेंचे हितूर जॉयन जालो. आनी म्हाका खूब कांय शिकोवंक मेळ्ळें आसा. म्हणजे कशें पर्स्पेक्टीव कशें करप, वॉटर कलरचो लायट इफेक्ट्स कसो घेवप, शेडींग कशें मारप, हे सगळें भितर म्हाका बरोच एक्सपोजर मेळ्ळो आसा. आनी हांव असा जे तरणाटे कोण आसा खरेंच लायक आसा जाल्यार ह्या वॉटर कलर असोसिएशनांत कांय जॉयन जावपाचें. आमचो मास्टर कालिदास सातर्डेकर ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो. थँक्यू.